नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आयज संवसाराक अंतरल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आनी काँग्रेस पक्षान उक्तायला दूख. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सांखळेच्या रवींद्र भवनात अभियांत्रिकी संघटनेच्या संमेलनाचे जाले उक्तावण. अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर जागृतायेची गरज मुखेलमंत्री. गोंयचो सुपुत्र दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आर्टिकल 370 चित्रपटाक फावो जाला उत्कृश्ट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. आदले प्राध्यापक आत्माराम गांवकार हांणी 103 पुस्तकांचे प्रकाशन करून केलो संवसारीक विक्रम. दिवचले जाल्ल्या कार्यावळीत ह्या संवसारीक विक्रमाची जाली नोंद. टोकियोत जाल्ल्या जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत PV सिंधून मेळयल्लें वस्तादपण. हे वस्तादपण जोडपी ती थारल्या पयली भारतीय बायला खेळगडी. आता खबरो विस्तारान. ताळगांवची आमदार आनी आदली मंत्री जेनिफर मोन्सेरात ह्यो आयज दोनापावलाच्या खाजगी हॉस्पिटलांत संवसाराक अंतरल्यो. तांची भलायकी खूब काळासावन बरी नाशिल्ली. फाल्यां दनपारां 3:30 वरांचेर तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. तांच्या कुडीचेर पयलीं ताळगांवां इगर्जेत सामुहीक प्रार्थना जातली आनी उपरांत सांतिनेज हिंदू स्मशानभुमीत तांचेर निमणे संस्कार जातले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांच्या मरणाचेर दूख उक्तायला. ताळगांवच्यो त्यो पयल्यो बायल आमदार. सेगीत 3 फावट आमदार म्हूण वेंचून येवन तांणी मतदारसंघातल्या जनतेची आनी गोंयची समर्पितपणान सेवा केली. त्याच प्रमाण तांचे भौशीक जिणेंतले योगदान लेगीत सदांच यादीत उरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उजवाडायल्ल्या संदेशांत म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्री आंद्रेसियो मोन्सेरात हांच्या घरा वचून मोन्सेरात कुटुंबियांक भेट दिल्या. 2012 सावन सेगीत त्यो आपल्या वांगडी आमदार म्हूण आशिल्ल्यो. त्याच प्रमाण आपल्या सरकारात तांणी येणावळ मंत्री म्हूण काम पळयलें. तांणी ह्या पदाक योग्य न्याय दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. खूप बरें काम एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणूनय तिने केलां, लेबर मिनिस्टर म्हणूनय केलां. स्टेटी खातीरय बी खूब बरें काम केलां. तालिगांवच्या लोकां खातीर सदांच डेडिकेटिवली तालिगांवच्या लोकां खातीर काम करताले. फाटले 3-4 म्हयने दीर्घ आजारान ही बरी नाशिल्ली, सीक आशिल्ली. आज अचानक जो देहांत जालो त्या फॅमिलीच्या दुखांत हांव सहभागी आसा. ह्या आत्म्याक शांती लाभोनी गोंय सरकारान जें काम सुरळीत यादगार उरतलें. तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सुरळीत उरतलें. भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकार हाच्या वतीन आमच्या वांटेकारी आसा. सुरळीत आमी तिका याद दवरता. गोंय सरकारा खातीर हे एक मोठें लुकसाण आसा. ताळगांवच्या सेवेक ओपिल्ली आमदार आयज आमच्यांतल्यान ना जाल्या ही दुखदेणी गजाल आसा अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. तालिगांवचे MLA आनी माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हाचें दुख्खद निधन जालें. आनी खरें म्हटल्यार आमचे खातीर एक तालिगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सरकारा भितर एक व्हडली हानी. आनी आतांच आमकां कळीत केल्या प्रमाणे की फाल्यां जे सगळे सोपस्कार आसता ते फाल्यां सकाळीं 9 3:30 जातले आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांत्वनपर कोण कितें येतात तांकां तांची भेट मेळटली. गोंय काँग्रेस प्रदेश समितीन आदल्यो मंत्री आनी ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायला. मजगतीं गोंय सरकारान आयज आनी फाल्यां 2 दीस राजकीय दुखवटो जाहीर केला. ह्या काळात राष्ट्रीय ध्वज अर्द्यार उबारतले आनी कसल्याच तरेचे शासकीय वा मनरिजवणेच्यो कार्यावळी जावच्यो ना. काल शेनवारा नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा जाल्या.
जातूंत गोंयचो दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आर्टिकल 370 ह्या चित्रपटाक उत्कृश्ट चित्रपटाचो पुरस्कार फावो जालो, जाल्यार कल्की 2898 AD ह्या चित्रपटाक लोकप्रिय चित्रपटाचो पुरस्कार फावो जाला. यामी गौतम, मामुटी, कार्तिक आर्यन ह्या कलाकारांक उत्कृश्ट अभिनयाचो पुरस्कार मेळ्ळा. Article 370, Hindi. The film centers on the mission to fully integrate Jammu and Kashmir into Indian Union, emphasizing a unified and indivisible nation. It highlights the battle against local corruption and dismantling of a conflict economy that had historically destabilized and region. Producer Geo Studios and B62 Studios. Director Aditya Suhas Jamale. संवेदनशील विशयाचेर आधारित आशिल्ल्या आर्टिकल 370 प्रदर्शित जाल्ल्या उपरांत चित्रपटाच्या कथानकाची मांडणी आणि कलाकारांच्या अभिनयाची प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी तोखणाय केल्ली. जनरल कॅटेगरीन बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 ह्या फिल्माक मेळ्ळा. ह्या टायमा खूपच म्हणजे सगळी टीम ज्या टिमीन इतले कश्ट केल्या त्या फिल्मा खातीर आनी पडद्याचेर ती फिल्म हाडल्या त्या सगळ्यांचे अथक परिश्रम आसा हेच्या फाटल्यान, त्या सगळ्यांचे खूब कश्ट आसा हेच्या फाटल्यान. आनी गोंयकार म्हणून म्हाका अशें दिसता की खूब जाणांक अशें दिसता की आमी खंय पावतले, कितें जातलें. आय थिंक खंय तरी ही एक सिग्नेचर कशी मेळ्ळी की ह्या फिल्मा लागून राष्ट्रीय पुरस्कार, तोय बी नॉन फिचर, पयलींचे दोन्ही राष्ट्रीय पुरस्कार नॉन फिचर कॅटेगरीन शॉर्ट फिल्मा खातीर मेळिल्ले आनी आतां फिचर फिल्म प्रॉपर बॉलिवूड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करणारी एक फिल्म ह्या फिल्माक मेळ्ळा. सो म्हाका दिसता हेचे लागून एक खूब आनंद जाला. गोंयकारांचे आशिर्वाद खंय तरी पावल्या, देवीचे आशिर्वाद सगळे कडेन पावल्या आनी एक खंय तरी एक अशी सुद्दां भावना आसा की एक एक्सपेक्टेशन्स वाडल्या फुडली फिल्मां कशी घेवन येतलो आनी कशें करतलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात अभियांत्रिकी संघटनेच्या संमेलनाचे उक्तावण केले. गोंयांत अभियांत्रिकी शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांची 75% फी ही सरकार फारीक करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भुरग्यां मदीं अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर जागृताय करप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. आम्ही नवीन स्कीम जी लॉन्च केल्या भितर 75% फीज आम्हीच भरता, सरकारूच भरता, इन्क्लुडिंग इन द प्रायवेट कॉलेज, म्हणजे रायेश्वर कॉलेज ऑफ द इंजिनियरिंग किंवा तुझी डॉन बॉस्को कॉलेजीत GECतल्यान हातूंतले तर भरतात. वी हॅविंग दॅट CM स्कॉलरशीप ॲप आनी हे ते. हो हांवें विशय इतक्याच खातीर सांगलो की आमी आनीक भुरग्यांक इंजिनियरींग प्रमोट करप गरजेचें आसता. गोन दोज आर द दीस म्हणटा तशें BSc BCom BA जावन कितले आनीक जातले, कितले जाण परत बेकारूच उरतले. पण ॲटलिस्ट म्हणजे ताका पॅशन आसा, आवड आसा, जो इंजिनियरींग जाता तो प्रॉब्लेम सॉल्वर म्हटलं हांवें आनी नॅशन बिल्डर ह्या दोन कामांनी तो खूब बऱ्या पद्दतीत काम करूं शकता. तुमी जर पळयशात वेरियस कामां गोंयांत आसा, म्हणजे गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पळय न्ही तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज बाकीच्या खंय राज्यांत मेळच्यो ना. हे हांव कित्याक सांगता, म्हणजे व्हडल्या राज्यांनी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्या डिस्ट्रिक्टांत मेळना, पण आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक सुद्दां दे आर गेटींग द ऑपॉर्च्युनिटीज एट द स्टेट लेवल. सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामींच्या गुरुपीठारोहणाच्या रुप्या महोत्सवी वर्सा निमतान स्वामी सदानंद आरोग्य धाम आणि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था धारगळ गोय हांच्या जोड पालवान वैजकीय शिबीर, फुकट भलायकी तपासणी आणि रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केल्ले. ह्या शिबिरात फुकट दात तपासणी, डोळ्यांची तपासणी तसेच वन महोत्सवाचे लेगीत आयोजन केल्ले. ह्या शिबिराचे महत्व सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी हांणी अधोरेखित केला. परवरीचे आमदार आणि विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी शेतकी वाठार आणि शेतकारांक घटसाण दिवपा खातीर आपूण बांदील आसा अशें सांगलें. त्याच प्रमाण तरणाट्यांनी शेतकामात रुची दाखोवची अशें आवाहन लेगीत तांणी ह्या वेळार केलां. परवरीच्या मतदारसंघा खातीर आशिल्ल्या शेतात तांणी स्वता ट्रॅक्टर चलोवन शेती विशीं तांची आशिल्ली आस्था दाखोवन दिली. ह्या वेळार तांणी शेतात शेतकारांकडेन संवाद साधलो.
पर्वरे उड्डाणपुलाच्या वाठारात हरीत वाठार तयार करून उड्डाणपुलाच्या 80 खांब्यापणाक लँडस्केपिंग करपाचे अशी माहिती तांणी दिल्या. पर्वरीचो फ्लायओव्हर इज नियरिंग कंप्लीशन आणि एज इट इज कंप्लीट जाता ते सुरुवात जाल्ली ती आता पर्यंत याद जाता फ्रॉम द टायम इट हॅज स्टार्टेड समाव विथ कंटिन्युअस मायक्रो मॅनेजमेंट ट्रॅफिक कशें करप डायवर्जन कशें करप हे वेरोवर पुलिसे कडेन घेवन आमी कंटिन्युअसली तांचे कडेन फॉलो अप करून वी एन्श्योर दॅट थिंग्स वेर मुव्हिंग स्मूथ वेन द ब्रिज वर्क वॉज हॅपनिंग आणि त्याच टायमार पर्यावरणूय राखून घेवचे ह्या विचारधारान आमी PWD कळयल्ले. आज आमचे बाब दिगंबर कंपनी कडेन उलोवन वी डिसायडेड टू स्टार्ट दीस स्ट्रेच ऑफ ब्युटिफिकेशन जंय ह्या ब्रिजाक दोन्ही वाठारांत एक सायडीक आमचो सालिगांवचो MLA आमचो मित्र बाब केदार लागता, तिल्यान पंचायत लागता आणि तशेंच हेवटेन आमकां आमची पर्वरी मतदारसंघात 3 पंचायती पेरादीफ्रांक, साल्वादोर, निमोर आनी सुकून लागता. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर. विसेवा उपरांत येवकार. आतां पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आदले प्राध्यापक आत्माराम गांवकर हांणी कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान 103 पुस्तकां बरोवन छापल्यात. ह्या पुस्तक प्रकाशनांत तांणी एक संवसारीक विक्रम केला. साहित्याच्या मळार आत्माराम गांवकर हांणी गोंयाक संवसारीक मळार व्हरून दवरला अशें ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले दिवचलेचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगले. तुम्ही जर पळयशात आता इनॉग्रेशन जाला, ही 103 बुकांपेक्षा तुमकां तर ती लांबच्यान एक लायब्ररीच दिसता. यू हॅव टू एडमिट दिस. आणि खरोखरच ती एक लायब्ररी कशी तांच्यांनी इनॉग्रेट केला. 103 बुकां 365 दिसांनी. कॅल्क्युलेशन करा, सगळे मॅथ्सान बरे आसात. ऑलमोस्ट 3 दिसांक एक बुक पडटा आणि 3 दिसांतल्या एका दिसाक तूं बरयल्या मॅक्सिमम 10 वरां जाल्यार 30 वरांनी तांणी एक पुस्तक बरयल्लें आसा. तांणी आनी ताच्या पुराय टीम बरयल्लें आसा आणि अशें पुस्तक बरयल्लें आसा बेस्ट विश्वविक्रम करूं ना की जाचो समाजाक कांय फायदो ना. असो विश्वविक्रम केल्लो आसा ज्याच्यामुळे स्कूल मॅनेजमेंट, टीचर्स, भुरगीं हांकां खुबशी तांचे जे डाउट्स आसा अबाउट न्यू एज्युकेशन पॉलिसी किंवा ती कशी सुटसुटीत जावपाची, तांच्या करियराक कसो तांकां फायदो जावपाचो हाच्या बद्दल बरयल्लो आसा. ही पुस्तकां बरोवपा खातीर आनी विक्रम स्थापीत करपा खातीर आपणाक जे कोणें तेंको दिलो तांचो हांव उपकारी आसां अशें माजी प्राध्यापक आत्माराम गांवकार हांणी सांगलें. ह्या वावरांत आपल्या चलयेचो मोलाचो वांटो आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. आम्ही दोघांनी लीडरशिप घेतली, पण जेव्हा लीडर्स असतात त्याच्या मागे भरभक्कम त्यांच्या बरोबर अनेक व्यक्ती असतात आणि त्यांच्या समस्त प्रयत्नामुळे आणि त्यांच्या झपाटल्याप्रमाणे त्यांनी कामं केली. त्या सर्वांचा हा परिपाक आहे
मांद्रे मतदारसंघातल्या क्रिस्तांव भावांक तमिळनाडूतल्या वालांकनीतल्या मदर मेरीच्या दर्शना खातीर आमदार जीत आरोलकार हांणी दर्शन यात्रेचें आयोजन केलां. श्रद्धा, भक्ती आनी सामाजीक एकचाराचो संदेश दिवपी ही यात्रा दर वर्सा भक्तिभावान आनी उमेदीन आयोजीत जाता. यात्रा करतल्यांक गैरसोय जावची न्हय म्हण आमदार जीत आरोलकार हांणी पुराय डबो आरक्षीत करून ह्या प्रवासाची व्यवस्था केल्या. स्वता जीत आरोलकार ह्या यात्रेकर करूंक वांगडा तामिळनाडूत पावल्यात. दर वर्सा आमी सायबीण मायेचो आशिर्वाद घेवपा खातीर वालंकनी येतात अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. पद्दतीन आमी वेलंकनी सायबीण मायचे आशिर्वाद घेवपाक ब्लेसिंग्स घेवपाक हांगासर येयल्यात आनी खूब बरें दिसता की आमचे एवरी इयर आमचे जे कार्यकर्ते आहात ते आमी एक सगळे एकठांय जावन हांगासर वार्षिक पद्दतीन हांगासर सायबीण मायचे ब्लेसिंग्स घेवंक येतात आनी सगळे एकजुटान आमचे मेन इंटेंशन इतलेंच आहा की एकजुटीन एक वाटेन गोंयां इतलीं वर्सां चलता तशें आमी फुडें चलोवपाक जाय. एक वांगड म्हणटा ती एकी कडेन एकवट आहा ती हाडपाक जाय. तामिळनाडूक गेल्ल्या भाविकांनी आपले मनोगत पत्रकारांकडेन उक्तायलां. अजीत भाई आमकां आतां कंटिन्यू 3 वर्सां जालीं आपल्या स्वताच्या खर्चान आमकां हांगा हाडटा. 20 years आनी मद्रास पावला तेच्या खातीर. म्हाज्या बाईची आंगवण आहली आनी खूब वर्सां हांव चिंतालें की हांव येवचें पूण केन्नाच जायनाहलें. ही फावट खेरीतपणी आमचो मांद्रेचो आमचो लाडको आमदार जीत आरोलकार ताणें आमकां सगल्यांक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगल्या जाणांक एकेथी हाडून क्रिस्ती भावांक आमचो एकवट दाखोवंक आमकां सगल्यांक घेवन वेलंकनी मायेशीन तो हांगासर आयला. फर्स्ट टायम येयल्या. I would like to thank him for everything what he have done. आमकां केन्नाच खंयच्याच आमदारान हाडून नासलें कांयच करूंक नासलें केन्ना आमकां वेलंकनी न्हू कोल्या टुरा करूंक नासलें पूण एवरी इयर तो आमकां व्हरता. सोमारा सावन संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता. ह्या फाटभुंयेर आयज सर्वदलीय बसका आपयल्ली. ह्या बसकेंतल्यान पयलीं विरोधी पक्षांनी वॉकआउट केल्लो पूण उपरांत विरोधी पक्षांनी हाजेरी लायली. तृणमूल काँग्रेसीच्या हेर संसदीय वांगड्यांक आपोवणे धाडपाच्या कारणाक लागून विरोधी पक्ष बेजार आशिल्लो. आयज काँग्रेस, DMK, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, दावे पक्ष हांच्या सयत शिवसेना, उबाठा गटान सांकेतीक विरोध दाखोवपा खातीर वॉकआउट केल्ले. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी पावसाळी अधिवेशना खातीर नवे मुद्दे बसके मुखार मांडले. जातूंत राम मंदिर ट्रस्ट, बेरोजगारी, पेपर लीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग हांचे सारखे विशयांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या अधिवेशनात बऱ्याच म्हत्वाच्या बिलांचेर भासाभास जावपाची आसा आनी हे मुद्दे संसदेत मान्य करून घेवपाची प्रक्रिया लेगीत जातली. संसदेचे कामकाज बरे तरेन चलचे असो उलो संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधकांक मारला. अपील किया बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है. कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है. ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है. हमने सुना है. हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल्स सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 देशांच्या भेटेर आसात. ह्या भेटेर त्यो पूर्वी युरोपाच्या माल्दोवा, नॉर्थ मॅसेडोनिया आनी रोमानिया देशाक भेट दितल्यो. 19 ते 25 जुलय मजगती राष्ट्रपती ह्या 3 दिसांच्या भेटेर आसतल्यो. मध्य आनी पूर्वी युरोपाच्या ह्या भेटेक लागून ह्या देशाकडल्यान संबंधाक आनीक घटाय मेळटली. दोनूय देशांमदल्या तरेकवार वेव्हारांक लेगीत नेट मेळटलो. 30 वर्सां उपरांत पयलेच फावट भारताच्यो राष्ट्रपती रोमानियाक भेट दितात जाल्यार हेर 2 देशांक भारतीय राष्ट्रपतींची ही पयलीच भेट थारतली. राष्ट्रपतींच्या ह्या यात्रेक लागून सामाजीक, अर्थीक आनी राजकीय संबंधांक घटसाण मेळटली अशें भारताचे अस्तंत देशां खातीरचे विदेश मंत्रालयाचे सचिव CB जॉर्ज हांणी सांगलें. As it would be the first ever bilateral visit by an Indian president to that country. During the visit, Honorable Rashtrapati ji will hold one-to-one
and delegation level talks with the President of North Macedonia, who will also host a banquet in her honor. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of North Macedonia. She will also have an interaction with the business representatives and the Indian community. Honorable President will address a business forum along with the Prime Minister of North Macedonia. एकवटीत युरोपीय संघाकडेन हालींच्या काळात भारताचे संबंध व्यापारीक नदरेंतल्यान अधिक वाडल्यात अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिल्या. In our engagement with Europe in the last few years, there is a complete transformation. In one, with the European Union as such, we have the various dialogue mechanisms which we have put in place, the agreements we have entered into, like the FTA, our engagement is not limited to big European countries. Now it is with every country of Europe. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांच्या 3 दिसांच्या अस्तंत बंगाल भोंवडेचो आयज निमणो दीस. कोलकाता जावपी साबार महत्वाच्या आणि इतिहासीक कार्यावळींनी घर मंत्री शहा हांणी वांटो घेतलो. कोलकाताच्या राष्ट्रीय ग्रंथालयात पयल्या नव्यान बांदिल्ल्या म्युझियम ऑफ वर्ड्सच्या पयल्या पावड्याचे घर मंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. राष्ट्राच्या संस्कृताये खातीर हो महत्वाचो दीस आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाच्या सांस्कृतिक दायजाक जिवे दवरपा खातीर संकल्प केला अशें घर मंत्री अमित शहा हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. खंयच्याय राष्ट्राची संस्कृताय ही भाशे बगर अस्तित्वात आसूंक शकना. हे ग्रंथालय त्या दिकेन मुळावी गरज पुराय करतले अशें मंत्री शहा हांणी मुखार सांगले. और देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो संकल्प लिया है, उसका महत्वपूर्ण पड़ाव आज पार कर रहे हैं. किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति की अभिव्यक्ति वो भाषा के बगैर संभव हो ही नहीं सकती, और भाव से उत्पन्न शब्दों के बगैर भाषा बन ही नहीं सकती है. जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां, मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी बच्चे, भाषा शब्द से बनती है, शब्द भाव से उत्पन्न होता है, और भाषा से संस्कृति बनती है. भारताची बॅडमिंटनपटू पी.व्ही. सिंधू हिणे जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत जैत मेळयला. बऱ्याच काळासावन पी.व्ही. सिंधूक खंयच्याच सर्तीत जैत मेळूंक नाशिल्ले. टोकियोत जाल्ल्या जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत यजमान जपानाची खेळगडी अकाने यामागुची हिचेर 21-17, 21-17 अशें जैत जोडला. ह्या जैता उपरांत जपान उक्ती बॅडमिंटन सर्त जिखपी ती पयली भारतीय बायला खेळगडी थारल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पी.व्ही. सिंधू हांच्या जैताचेर तांकां परबी दिल्या. भारत आणि इंग्लंडा मजगती आयज लंडनच्या लॉर्ड्स मैदानाचेर तिसरो आणि निमणो खेळ सुरू आसा. 3 एकदिसाच्या खेळामाळेन 1-1 अशे खेळ जिखून दोनूय देश बरोबरीत आसा. आयच्या खेळांत कुरुबावलो जिखून इंग्लंडान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना इंग्लंडान 43 षटकांत 2 गडी वगडावन 294 धांवड्यो केल्यात. आयज राती 12:30 वरांचेर संवसारीक फुटबॉल सर्तीचो निमणो खेळ जातलो. अर्जेंटिना आणि स्पेन मजगती जावपी ह्या खेळात दोनूय वाटेन संवसारीक करंड जिखपा खातीर तांकीवंत खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. ह्या फुटबॉल सर्तीचो हो खेळ पळोवपा खातीर पुराय संवसारासयत गोंयांत लेगीत उमळशीक वाडल्या. पणजेचे आदले महापौर उदय मडकयकार हांणी लोकांक हो खेळ पळोवपाक मेळचो म्हूण खासा वेवस्था केल्या.
जम्मू काश्मीरात मोठ्या प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून बऱ्याच वाठारांतली जनजीण विस्कळीत जाल्या। पूंछ जिल्ह्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून 4 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार बरेच लोक बेपत्ता आशिल्ल्याची खबर आसा। बऱ्याच वाठारांतली परिस्थिती गंभीर आसा। जम्मू काश्मीर प्रशासनान गरज नासतना यात्रा करची न्हय अशें सुचयलां। बऱ्याच भागांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची दिसपट्टी जीण विस्कळीत जाल्या। शाम से ही बहुत ही तेज बारिश चल रही थी और रात को भी जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ और बहुत ही थंडरिंग थी। इसके चलते हुए कल रात से जो पुंछ रिवर है ये बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें आ चुका है और इसके जो साथ वाले जो कुछ स्ट्रक्चर थे और जो कुछ वो भी काफ़ी बहे हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुट चुकी है कि जल्द से जल्द जितने भी नज़दीक के जो लोग हैं उनको पीछे किया जाए, दूर किया जाए, ताकि आज का भी जो एडवाइजरी आई है उसमें भी है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। इसलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सतर्क है, जितने भी नज़दीक के लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रिवर के नज़दीक कोई ना आए। किसी किस्म का अभी तक कोई जो है जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही हो तो अच्छी बात है। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हम देख रहे हैं साइडों पर जितने स्ट्रक्चर थे वो तमाम स्ट्रक्चर बह गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, हर आदमी को अवेयर कर रही है। फिफा फुटबॉल खेळाचो आयचो खेळ पळोवपा खातीर पुराय संवसारा सयत गोंयांत लेगीत उमळशीक वाडल्या। पणजेचे आदले महापौर उदय मडकयकार हांणी लोकांक हो निमाणो खेळ पळोवपाक मेळचो म्हूण खासा वेवस्था केल्या। गेले 2 महिन्याचो जो फुटबॉल फिवर आसलो तेजो लास्ट डे मनयता आनी आमी आमच्या सगळ्या रेस्टॉरंटात चडश्यो मॅची ज्यो म्हणजे 10:30 उपरांत जावं 11:30 उपरांत ज्यो मॅची आशिल्ल्यो आनी आमी सेमी फायनल क्वॉर्टर फायनल सगळ्यो आमी लायव्ह दाखयल्यो हांगासर आनी बरो आमकां कस्टमर रिस्पॉन्स मेळ्ळो। आज फायनल पळोवपाक आमची जवळ जवळ रेस्टॉरंट फूल जाल्ली आसा, थोडीच म्हणजे टेबलां एवेलेबल आसा आनी एक लोकांक आमी एक सोय केली लोकांची की बरें आमच्या स्टाफाक मातशें लेट पर्यंत दवरून तांकां रिक्वेस्ट करून जेवणूय आमी दिलें, सगळें आमी जाय तशें कस्टमराक जें कितें जाय आशिल्लें तें दिवन आमी सगळ्या लोकांची आमी सोय केली। मॅचीचो जो आनंद जो एक एन्जॉयमेंट आसता तो लोकांक एक एन्जॉय करूंक मेळ्ळें। आजूय एक फायनल बरी जातली, टफ जातली आनी पळोवया कोण जिखता ते, अर्जेंटिना जिखता काय स्पेन जिखता। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण फाटल्या 24 वरांत उत्तर गोंयांत 35.4 मिलीमीटर जाल्यार दक्षिण गोंयांत 33 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाला। आता मेरेन पुराय गोंयांत 1569 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। ताळगावच्यो आमदार आणि आदल्यो मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात आयज संवसाराक अंतरल्यो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आणि काँग्रेस पक्षान उक्तायले दूख। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांखळेच्या रवींद्र भवनात अभियांत्रिकी संघटनेच्या संमेलनाचे जाले उक्तावण। अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर जागृतायेची गरज, मुखेलमंत्री। गोंयचो सुपुत्र दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आर्टिकल 370 चित्रपटाक फावो जाला उत्कृष्ट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार। आदले प्राध्यापक आत्माराम गांवकर हांणी 103 पुस्तकांचे प्रकाशन करून केलो संवसारीक विक्रम। दिवचले जाल्ल्या कार्यावळीत ह्या संवसारीक विक्रमाची जाली नोंद। आणि टोकियोत जाल्ल्या जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत PV सिंधून मेळयले वस्तादपण। हे वस्तादपण जोडपी ती थारल्या पयली भारतीय बायला खेळगडी। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या